नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत आशियांत उप्राशिल्ल्या संकश्टाच्या उपरांत भारत सरकारान उखलिल्ल्या सकारात्मक पावलाक लागून पेट्रोलियम पदार्थाची पुरवण सुरळीत सुरू आसा. आंतरमंत्रालय पत्रकार परिशदेंत माहिती. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्र्याच्या केल्ल्या चुकीच्या वक्तव्याचेर कारवाय करपाच्या निवेदना खातीर भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी घेतली वेंचणूक आयोगाची भेट. खण अवलंबितांक थाकाय दिवपी येवजणेक 2027 मेरेन मुजतवाड. मुखेलमंत्र्यांची माहिती. धोणाच्या होमखणाच्या पणा उपरांत सुरू जाली देवी लयराईची जात्रा. कलश गांवभर भोंवडावन भाविकांनी घेतलें दर्शन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय शालेय बीच व्हॉलीबॉल सर्तीचें जालें उक्तावण. दरेक तालुक्यांत खेळा सुविधा उबारपाचें मुखेलमंत्र्यांचें आश्वासन. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. अस्तंत आशियांत उप्राशिल्ल्या परिस्थितीचे फाटभुंयेर आंतरमंत्रालय अस्तंत आशियांत उप्राशिल्ल्या परिस्थितीचे फाटभुंयेर आंतरमंत्रालय खबरां परिशद जाली. जातूंत अस्तंत आशियांतली सद्याची परिस्थिती, भारत सरकाराची कूटनीती, रणनीती, सुरक्षा आनी मनीसबळ सांबाळून मजत, तेच प्रमाण प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षेविशीं उखलिल्ली पावलां हाचे विशीं चर्चा जाली. मजगतीं पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन गॅस जोडणे विशीं म्हायती दिली. गॅस आनी हेर इंधन पुरवणे खातीर कसल्याच तरेची आडमेळ ना. सगळ्या वाठारांत ही पुरवण सुरळीत सुरू आसा. तेच प्रमाण नव्या जोडण्या खातीर आवेदन पत्रांय आमी निकालांत काडटात, अशी माहिती उद्देग आनी अंतर्गत वेव्हार मंत्रालयाची जोड सचिव निधी केसरवानी हांणी दिली. Under Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO), multiple activities and facilitative orders have been issued, which are oriented towards uninterrupted supply of fuel and gas. So under this, under compressed natural gas and compressed biogas, the dispensing stations, the licenses, the process have been expedited, and till now we can say in the month of March until date 467 applications have been received and disposed of, and on a priority basis, bringing down the turnaround time. And also 157 cases, the final licenses have also been granted, and 38 prior approvals have also been granted. The guidelines which has been, there are five critical steps which has been taken. The installation of district pressure regulating skids or DPRS at CNG and CBG stations have been the guidelines. अस्तंत आशियांतल्या बदलत्या परिस्थितीक लागून क्रूड ऑयल आनी सैमीक वायूच्या आयातीचेर निर्बंध आयल्यात. पण भारत सरकारान उबारिल्ल्या कांय सकारात्मक पावलाक लागून LPG, पेट्रोल आनी डिझेलाची पुरवण बेस बरी सुरू आसा, अशी माहिती पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाचे जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी दिली. LPG की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. लगभग 94% सिलेंडर्स की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है. कल 45 लाख के करीब बुकिंग हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 51 लाख डोमेस्टिक LPG सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है. कमर्शियल LPG जैसा आप जानते हैं सप्लाई अफेक्टेड है, परंतु भारत सरकार ने इसकी सप्लाई को 70% रिस्टोर किया है. इसके चलते अप्रैल के महीने में लगभग 1,31,000 टन, जो कि लगभग 69 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स के बराबर है, की सेल की गई है. इसके अलावा कल के एक दिन में 8,199 टन कमर्शियल LPG की सेल की गई है. अस्तंत बंगालातल्या वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान खर तयारी केल्या, जाका लागून पुराय वेंचणूक प्रक्रिया खंयच्याच वायट घडणुके बगर पार पडटली. सगळ्या मतदान केंद्रांचेर वेबकास्टिंगाची व्यवस्था केला. वेबकास्टिंगाचें संचलन राज्यांतल्या वेंचणूक आयुक्ताच्या कार्यालयांतल्यान जातलें. केंद्रीय राखीव पुलीस दळ, कोलकाता पुलीस आनी वेंचणूक आयोगाचे प्रतिनिधी वेंचणूक केंद्राचेर वचून
मतदानाची प्रक्रिया सुरक्षीत जातली हाची व्यवस्था करतात. दिल्लींतल्यान लेगीत वेंचणूक आयोग वेंचणुकेच्या सगळ्या प्रक्रियांचेर नदर दवरून आसात. अस्तंत बंगालांतल्यान दोरासांको विधानसभा सुवाते खातीर उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी भारतीय जनता पक्षा खातीर प्रचार केलो. ह्या प्रचारा वेळार ताणें जनसभेक संबोधीत केलें. ह्या सुवातेर दुसऱ्या पावण्यार मतदान जातलें. वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्यात आनी ह्याच वेळार तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या जुलमी राजवटींतल्यान मुक्तताय मेळोवपाचो हो एक खीण आसा अशें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी जनसभेक संबोधीत करतना सांगलें. 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है. बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा है. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याक आयज 1 वर्स पुराय जाता. ह्या फाटभुंयेर पुराय देश दुखेस्त आसा. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी पहलगाम हल्ल्यांत हुतात्मा जाल्ल्यांक आर्गां ओंपली. ही घडणूक खूबच वायट आसा, जाका लागून निर्दोश लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. आमी त्या सगळ्या कुटुंबां वांगडा कायम उबे आसात अशें तांणी दिल्ल्या आपल्या संदेशांत तांणी म्हळें. पहलगामात जे शहीद जाले तांची याद देश सदांच करता. भारत आतंकवादाच्या कसल्याच तरेच्या प्रकारा मुखार केन्नाच झुकचो ना. आतंकवाद्याचे वायट मनसुबे केन्नाच यशस्वी जावचे नात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. ज्या कुटुंबांतल्या लोकांनी ह्या घडणुकेंत आपलो जीव वगडायलो तांचे विशीं आपल्यो संवेदना आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत पहलगाम हल्ल्यांत हुतात्मा जाल्ल्यांक आर्गां ओंपली. भारतान फाटलीं कितलींशींच दशकां आतंकवाद सोंसला, पण आतंकवादा आडचे लढाये खातीर आमी आयज लेगीत तितलेच संकल्पीत आसात. आमचो एकचार आनी आमची वळख बादीत करतल्या आड आमी खर कारवाय करतले अशें ताणें आपल्या संदेशांत मुखार म्हळें. घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपल्यात. आपलो मनीस ना जावप हाचें दुख्ख भारतीयांच्या काळजांत अजूनय आसा. आतंकवाद हो मनीसपणाचो व्हडलो दुश्मन आनी ताचे आड शून्य सहिष्णुता नीती चालूच आसतली अशें केंद्रीय घरमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. पहलगामात 22 एप्रील 2025 ह्या दिसा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या वर्सपुर्तीच्या फाटभुंयेर 2000 परस चड विद्यार्थ्यांनी आनी नागरिकांनी मेळून जागृताय फेरी घडोवन हाडली. पहलगाम आतंकवादी हल्लो हो त्या 26 कुटुंबां खातीर एक व्हड दुख्खद घडणूक आसा. तेच प्रमाण राजकीय पावंड्याचेर लेगीत ही एक व्हडली घडणूक जावन गेल्या अशें ह्या घडणुकेंत मरण पाविल्लो शुभम द्विवेदी हांची घरकान्न ईशान्या द्विवेदी हांणी खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. काश्मीरांत भोंवपाक आयिल्ल्या पर्यटकांनी आयच्या दिसा पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची याद काडली आनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. हमको यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा, एकदम घर जैसा. कुछ ऐसा परिस्थिति दिखने में आई नहीं है हमको. सब लोग को आना है, इधर एंजॉय करना है. बहुत भारी भारी एंजॉय किया हमने. पर अभी कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि जैसा डर जैसा माहौल लगे हमको. ऐसा कोई माहौल है ही नहीं. होर्मुझ स्ट्रेट आडोवपाची घडणूक ही पयसुल्ली घडणूक न्हय, पूण एक खर सत्य आसा जाचो थेट परिणाम भारताच्या अर्थीक वेवस्थेचेर आनी सुरक्षेचेर पडटा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. ते जर्मनीच्या 3 दिसांच्या भेटेर आसात, जातूंत तांणी पयल्या दिसा संरक्षणा संबंदीत स्थायी समितीन संबोधीत करतना हें वक्तव्य केलें. संवसारा मुखार आयज नवी सुरक्षा आव्हानां आसात आनी तंत्रगिन्यानाच्या बदलाक लागून ही आव्हानां आनीक जटील जाल्यात अशेंय तांणी मुखार सांगलें. यहाँ पर जर्मनी के जो मूल निवास उसके 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही खास है. भारत आनी जर्मनी राजनीतिक आनी रणनीतिक संबंद बाळगिनात, तर कला आनी संस्कृती संबंद लेगीत तितल्याच नेटान सांबाळटात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें. और इंडिया और जर्मनी केवल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ही शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने आर्ट एंड कल्चर को भी बड़े उत्साह के साथ शेयर करते हैं. साथियों, पिछले 7 डिकेड्स में हमारे संबंध हर सेक्टर में जर्मनी के साथ मजबूत हुए. आज जर्मनी यूरोप में खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो.
महीने का आखिरी रविवार, जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। इस उपरांत मुख्यकार पळया मुखावेले कोपरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आयज मंत्रिमंडळ बसकेत जाल्ल्या निर्णयाची म्हायती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद आपयल्ली। ह्या पत्रकार परिशदेंत तांणी मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दिली। बांदकाम वाठारांत आशिल्ल्या वाहनांक परत परत कर भरपाची गरज पडची ना। तांणी एकेच खेपे कराची भरपाई करची। तेच प्रमाण जे खण वाठारांत खणी बंद जाल्यात, पिडेस्त जाल्ल्या तांकां थाकाय दिवपी येवजणेंत 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2026 हाच्या अंतर्गत द प्रपोजल अप्रूव केला फॉर द स्पेशली फॉर द one time tax of the tax for construction equipment vehicle instead of existing one time tax at the time of registration. फक्त जो construction related vehicle आसा पळय न्ही हांकां one time tax घेतलो वतलो. It is continuously renewal जावचें ना तांचे. Approval for the extension of the debt relief scheme for the mining affected borrower of the financial institutions. परत एकदा 2027 पर्यंत तांकां थोडे जाण लोक उरल्या हितूर ट्रक बार्ज वाले तांकां वन टायम रिलीफ दिवपाचो पळय न्ही डेट रिलीफ स्किमीन तो मार्च 2027 पर्यंत दिला लास्ट। केळशी वाठारांत कसल्याच प्रकाराचें जमीन रुपांतरण जावना। जो वावर सध्या सुरू आसा तो जमीन परत पयले आशिल्ल्या त्या स्वरुपांत भरपाचो वावर आसा, जातूंत शेतां आनी शेतांच आसतलीं अशें शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 29A ह्या कायद्याचेर आमदार वेंझी हांच्या प्रश्नाचेर जाप दितना सांगलें। In the past, they had all put wrong representative papers, and खुबशे कडेन हांव पळयता की लो लायंग एरियाज एंड पॅडी फील्ड. आमी तुका गुड न्यूज दिता थोड्या दिसांनी पूर्ण स्टडी जे केल्ले आसा ऑन मोर कन्जर्वेशन एंड सेवरल अदर थिंग्स. बट वॉट दे आर थिंकिंग इज ऑफ चेंज ऑफ लँड यूज. इट इज नॉट चेंज ऑफ लँड यूज. इट इज रिवर्टिंग द लँड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पॅडी फील्ड एंड अदर थिंग्स. यू कॅनॉट convert a paddy field in that particular area. The way it was represented after going through the file, they have taken a decision that it has to be reverted. So वेंजी कडे बी सांगले, वेंजी म्हाका फोन केल्लो आनी वेंजी सांगले की दॅट इज रिस्टोरेशन नॉट फॉर यूज, गोइंग बॅक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. आनी कितें आसल्यार जे स्टडी करता थरो एनालिसीस केल्यार जे असले गोश्टी जे दिसतात ते न्हंयचे देगेक बी आमी पळयता की फॉरेस्टाक बी एक्टीव केला. तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें की नवी स्टडी कमीत कमी व्हडल्या प्रमाणात आमी कॉन्झर्वेशन एंड लँड प्रोटेक्शनाचें काम आमी चालू केल्लें आसा तें आमी करतले. साळावली आनी कुशावती अश्यो 2 नव्यो फेरीबोटी बेती पणजी जलमार्गाचेर कार्यान्वीत केल्यात अशी माहिती न्हंय येरादारी संचालक विक्रम राजे भोसले हांणी दिली. ह्या फेरीबोटींतल्यान 9 चारचाकी आनी 150 प्रवासी व्हरपाची तांक आसा.
रुटाचेर आमी 2 नवे फेरीबोटी 24 तारखेच्यान इनॉग्रेट कमिशन करतात. एकेचें नांव आसा कुशावती, दुसरेचें नांव साळावली. तेजी कॅपेसिटी आसा सादारण 9 कार्स. सो 4 व्हिलर वयतले, 2 व्हिलर वयतले आनी पॅसेंजर वयतले. त्या रुटाचेर जवळ जवळ दिसाक पर डे 9 to 10,000 फुटफॉल आसा. मागीर जवळ जवळ 4 ते 5,000 2 व्हिलर्स वयता आनी 4 व्हिलर चड करून वचना. पूण आतां ही फेरीबोट चालू जातकच हे सगळें ट्रॅफीक आनी वाडटलें. ह्या फेरीबोटीच्या वावराक लागून पोन्न्या फेरीबोटीवेलो ताण उणो जातलो अशें बेतीचे सरपंच स्वप्नील चोडरकर हांणी सांगलें. 4 फेरीबोटी दवरपाची ही बरी गजाल आसा. म्हणल्यार हांव गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की फेरीबोटी ज्यो तुमी आमी दवरता बरी गजाल आसा. म्हटल्यार त्यो 4 फेरीबोटी कंटिन्युअसली चलपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार तुमी कितें करता, खूब फावटी आमी पळयलां ज्यो 2 फेरीबोटी चलता तितूंची एक मोडटा, परत मोडली काय ना ती मागीर कितले दीस सुद्दां एकूच फेरीबोट चलता. तितून लोकांक खूब त्रास जाता. जेन्ना ही 4 फेरीबोटी दवरता तितून ट्रॅफीक फ्लो बरो जातलो आनी जो ताण पुलाचेर किंवा पडटा तो तितको कमी जातलो. तेन्ना लोकांकूय हांव दिल्लाचे लोक आसूं, फोरवडचे आसूं किंवा कालाकोटचे लोक आसूं किंवा हे सायडीचे बिट्टोणचे लोक आसूं तेंच्यांनी ती सुविधा यूज करपाची. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान गोंय सरकार उच्च शिक्षण संचालनालय आणि सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे माशेल हांच्या अहिल्या ह्या चलयांच्या वसतिघराचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार प्रियोरचे आमदार गोविंद गावडे, कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, IAS उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावयकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर हांच्या नांवान अहिल्या हें वसतिघर बांदलां आनी हातूंत राबितो करपी चलयांनी एक दूरदर्शी नेतृत्व तयार करपी विचार आपल्या भितर रुजोवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. टिचरांनी बी थोड्या जाणांक प्रमोट करपाची गरज आसा. हांवें कित्याक सांगता, आमी हॉस्टेल फॅसिलिटीज बांदल्या उपरांत थोडोसो टिचरांनी आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशन तुमी BA, BCom आनी BSc खूब जालें आतां. तेच्या खातीर टिचर शिकयतात आनी भुरगीं शिकतात आनी भुरगीं पास आउट जातात आनी घरा कडेन बेकार आसा. हांव कितें करता, डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा तें आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टिचर कितें करताले तर इतकी वर्सां. हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता, म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकां जातले शिकप ते आतां तरी AI शिकोवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणलो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घरा कडेन बसले उपरांत सगळें शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवप जालो. टिचराचो रोल तो कितें, टिचरांनी थोडेशे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टिचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तुमकां एक सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आनी तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून. गोंयच्या एकचाराक छेद दितले आड कारवाय जातलीच. गोंयच्या नागरिकांच्यो भावना लोकांनी दुखोवच्यो न्हय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गौतम खट्टर हांणी केल्ल्या विधानाचेर मत उक्तायतना सांगलें. एकदा सांगता, अशा पद्दतीचे गोंयकारांचे सेंटिमेंट हर्ट करप हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. क्रायम ब्रांची कडेन इतक्याच खातीर दिल्या कारण ताका पुराय देशभर जर ट्रॅक करून ताका बेगिनात बेगीन हाडटलो आसत जाल्यार सगळे कडेन ताका ट्रॅक करचो पडटा. आनी आमची पुलीस ऑलरेडी हांगांतल्यान गेले ताका हाडपा खातीर. म्हाका खात्री आहा की विदीन 2 दिसाच्या भितर ताका अरेस्ट करून हाडटले. ताचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या आनी फुडली कारवाय जी कितें आसा पळय न्ही ती कायदेशीर जाता. चांदेल उदका प्रकल्पाचे आयज मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर, जिल्हो पंचायत वांगडी राघोबा कांबळी, सरपंच बाळा शेटकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पेडणेच्या नागरिकांची तान भागोवपी हो उदका प्रकल्प जावन आसा. हो प्रकल्प पुराय करपा खातीर आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी आमदार G तारुलकर हांणी फाटपुरावो केलो अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. हो प्रकल्प हांगा राबलो. आम्ही पळयतात ह्या सृष्टीची निर्मिती जाली तेन्ना ब्रह्मदेवान 26% ऑफ द पॉप्युलेशन कनेक्शन्स गेट 24 hours ऑफ वॉटर केन्नाय कोण आयल्यार मेळटा. आमकां ह्या हातून भितरच ते 50%चेर व्हरपाक जाय आनी एडवान्स जावपाक जाय.
There are some projects in pipeline, treatment plants are in pipeline. ते घालतगच आणि हे जे लिकेजेस आसा, जे थेफ्ट आसा, हे सगळे काडटगच आमचे बरे भशेन डिपार्टमेंट चलपाक लागतले. हातूंतल्यान तुमकां फायदो कितें? टँकर 100% बंद जावपाक जाय. जातले टँकर 100% बंद. आमचे ते अल्टरनेट डे पळय सप्लाय येताले, ते अल्टरनेट डे डेली येवपाक जाय. बरोबर आसा? मेळटले. आमचे ट्रिटेड वॉटर सप्लाय आसा पळय न्ही, ते सगळे पेडणेच्या सगळ्या पंचायतींक भितर पावतले. असो अजूनय खंयची पंचायत उरलेली आसा हे ट्रिटेड न्ही, फक्त आमच्या गांवांतल्या उदकाचेर बी आसा. खंय खंय बारीक आसल्यार सोडून काडा, ती पायपलायन एक्सटेन्शन वचपाक जाय. आमचे ज्यो बोर व्हॅली आसल्यो त्यो आयज आमच्यो बोर व्हॅली आनी आमच्या घरा शेजारल्यो त्यो बंद करनाकात, पूण ताजेर डिपेंडेंट रावनाकात. बोर व्हॅलो टोटल बंद जातल्यो. कळ्ळें न्ही? जातलें मरे, हांव आश्वासन दिवन वता. ओके. डेली आमचे कमीत कमी 8 तास तांकां उदक मेळपाक जाय. केन्ना आयदन जाय जाल्यार 8 तास उदक मेळपाक जाय. हो प्रकल्प पुराय करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी मोलाचो आदार दिला अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आयज पेडण्यात असो जेन्ना हांव पयलीं येयल्लो इलेक्शनाच्या टायमार 2.5 वर्सां पयलीं, तेन्ना हांवें पेडणेकारांक हांगासर पळयल्ले लोकांक खूब उदकाचे प्रॉब्लम जाताले. म्हाका दिसता त्या टायमार हांवेंय बी खूब जाणांक अशे टँकर दिल्ले आसा गांवांनी. कित्याक हेच्या पयलीं आसले पळय त्या टायमार फकत भाशणां करपाक उरले, भाशणां केली, कामां कांय ना. आयज आमी खुबशीं कामां करून दाखयल्ली आसा. हो आयज आमचो 30 MLD हांगासर पेडण्यात वॉयस प्लांट आसा. तसोच 30 MLD आयज तुयें तेजें इनॉग्रेशन जावपाचें आहा. आयज म्हाज्या फ्रेंडाचो बर्थडे आसा, त्या दिसा 30 तारखेर त्या टायमार ते प्लांटाचो म्हाका दिसता इनॉग्रेशन करपाचें आहा. आनी त्या टायमार पारंपारीक प्रथा आणि शासकीय पातळीवेल्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेच्या पालवान शिरगांवच्या देवी लयराईच्या जात्रेक व्हडा दबाज्यान आरंभ जालो. सकाळी देवीच्या देवळांतल्यो तरेकवार धर्मीक विधी जाले उपरांत कळसांतले तीर्थ गांवांतल्या घरांनी पावयले. सकाळ सावन हजारांनी धोंडगणांनी हजेरी लावन तयार केल्ले भव्य होमखण रातच्या वेळार पेटयले उपरांत आपलो पण पुराय केलो. गेल्या वर्साच्यो यादी मनात दवरून ह्या वर्सा धोंडांनी आपल्या व्रताक पुराय न्याय दिलो. पळोवया हाचीच कांय खिणचित्रां. आयज संवसारीक धर्तरी दीस. ह्या धर्तरेची राखण करप ही आमची सगळ्यांची सामुहीक जापसालदारकी आसा. हाची याद दिवपी हो दीस. पुराय संवसाराचें लक्ष धर्तरी सांबाळपा कडेन ओडप हो मुखेल हेत हो दीस मनोवपा फाटलो आसा. दरेक पिळगेक एक सुरक्षीत फुडार दिवप, जातूंतल्यान घटमूट पिळगी जल्माक येतली असोय उद्देश हो दीस मनोवपा फाटलो आसा. पळोवया हो खासा नियाळ. घेवप दरेका पिळगेची जापसालदारी. धर्तरी दिसा निमतान लाखांनी लोक एकठांय येवन जलवायू परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग, प्रदूषण आणि जैव विविधतायेन आशिल्ल्या उणावा सारकेल्या गजालीचेर जागृताय करतात. अंदू वर्साची संकल्पना आसा आमची शक्ती आमचो ग्रह. म्हळ्यारच खरोच बदल जर घडपाक जाय जाल्यार ताची सुरवात व्यक्ती आणि समाजा पासत जाता. हातूंत नाविनीकरणीय उर्जा तयार करप, सामुदायिक प्रयत्नांक बदला खातीर सशक्त करप आणि सेगीत जावपी बदलांतल्यान जलवायू प्रदूषणापासून लढपाचो संकल्प जोडला. Himalayas provides the water, the food and the ecological stability for a quarter of the world's population. So when you look at those numbers, it's imperative that if you're trying to celebrate an Earth Day, then you need to celebrate or at least think about and look at the concerns of the Himalayas. What has happened in the past, what is the ongoing activity and how it could be having impacts which are irreversible. And therefore it becomes important to have a responsible thought process and plan for the future of the Himalayas. अंदू उणें करपाक घातिल्लें दरेक पावल मोलाचें थारता. जशें जिवाश्म इंधनाचो कमी वापर करप, उदक वाटोवप, रिसायकलिंग प्रक्रियेक तेंको दिवप, जैव विविधतायेचें रक्षण करप आनी टिकाऊ जीवनशैली आपणावप. कारण धर्तरेचें रक्षण करप ही आयज काळाची गरज आसा. आमचें अस्तित्व, भलायकी आनी भविश्या खातीर हें भोव गरजेचें. धर्तरेचें रक्षण करप म्हळ्यारच
आमच्या अस्तित्वाची सुरक्षा करप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केल्ल्या आपत्तीजनक विधानाच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळ गटान वेंचणूक आयोगाची भेट घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आनी अर्जुनराव मेघवाल हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळान ही भेट घेतली आनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या मंडळान वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या अशी माहिती मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या. कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए. हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है. लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्र्यांचो called the Prime Minister a terrorist. It has been a pattern in the Congress party that they use shows an abusive language against the Prime Minister. खेळा आणि युवा व्यवहार खात्यान आयोजित केल्ल्या 69व्या राष्ट्रीय शालेय बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक काल सावन आरंभ जालो. ह्या सर्तीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार खेळ आनी युवा व्यवहार मंत्री रमेश चवडकर, खेळ आनी युवा व्यवहार खात्याचे संचालक डॉ अजय गावडे हजर आशिल्ले. दर एका तालुक्यांत इंडोर आनी आउटडोर खेळा खातीर सरकार मुळाव्यो सुविधा तयार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स गेम इन द स्टेट ऑफ गोवा. हमने नेशनल गेम्स का आयोजन यहाँ पे किया है. वर्ल्ड टेबल टेनिस आयोजन हमने अच्छी तरह से किया है. FIDE फेडरेशन ऑफ द चेस, इसका आयोजन हमने किया है. आयरनमैन, तो इसी बीच पे हम लास्ट कंटिन्यूसली 5 साल से आयोजन कर रहे हैं कि इंटरनेशनल आयरनमैन का आयोजन यहीं पे इस मिरामार बीच पे होता है. प्राउडली हम कहते हैं, इवन दो द बीच फुटबॉल एंड बीच वॉलीबॉल, इसका भी आयोजन हम आज तक गोवा में कर चुके हैं. आता पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. अस्तंत आशियांत उप्राशिल्ल्या संकश्टाच्या उपरांत भारत सरकारान उखलिल्ल्या सकारात्मक पावलांक लागून पेट्रोलियम पदार्थाची पुरवण सुरळीत सुरू आसा, आंतर मंत्रालय पत्रकार परिशदेंत माहिती. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्र्यांचेर केल्ल्या चुकीच्या वक्तव्याचेर कारवाय करपाच्या निवेदना खातीर भाजपाच्या फुडाऱ्यांची घेतली वेंचणूक आयोगाची भेट. खण अवलंबितांक थाकाय दिवपी येवजणेक 2027 मेरेन मुजतवाड, मुखेलमंत्र्यांची माहिती. धोणाच्या होमखणाच्या पणा उपरांत सुरू जाली देवी लयराईची जात्रा. कलश गांवभर भोंवडावन भाविकांनी घेतलें दर्शन. आणि मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं राष्ट्रीय शालेय बीच व्हॉलीबॉल सर्तीचें जालें उक्तावण. दर एक तालुक्यांत खेळा सुविधा उबारपाचें मुखेलमंत्र्यांचें आश्वासन. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.